तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. हांव समीक्षा करमलकर हरजी. माय प्रोफेशन हांव एक मेकअप आर्टिस्ट, हेअर एक्सपर्ट आनी ब्युटी एडवायझर. तशेंच हांव एक नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर. ताचे अतिरिक्त 2017 हांवें मिसीस गोवा हो टायटल जिखलो आनी त्याच वर्सा हांवें मिसीस इंडिया पार्टिसिपेट केले आनी मिसीस फॅशन आयकन हो टायटल जिखलो. तशेंच हांव एक एक्टर, गोवान काम करता, गोव्याच्या भायरय काम करता आनी मॉडलिंग ह्या क्षेत्रानय हांव आसा. मेकअप आनी हेअर हो म्हाजो मेन प्रोफेशन आनी तो करतना म्हाका खूब आवड आसा ताजी. कित्याक कोणाचो फेस रंगप हो एक लायक आर्ट हांव म्हणूं शकता, कित्याक म्हाजें प्रोफेशन इज फूल ऑफ आर्ट. तशेंच म्हाका दिसता जी घरान आमी आतां जेन्ना आमी एक वुमन एम्पावरमेंटा बद्दल उलयता किंवा बायलां बद्दल उलयता, म्हाका अशें दिसता की जी घरान काम करता ती तितकोच हार्डवर्क करता जी बायलां भायर काम करता. कित्याक घरान सुद्दां अशीं खुबशीं कामां आसता जी बायलां खूब हार्डवर्कान करतात. ते मग घरचें कितेंय काम आसूं, कित्याक म्हाका खबर आसा हांव भायरूय काम करता आनी घरानूय काम करता. तर भायर म्हाका कितलो हार्डवर्क करचो पडटा तितकोच म्हाका घरानूय हार्डवर्क करचो पडटा. आनी जेन्ना अशें काम करपाचो प्रश्न येता तेन्ना म्हाका दिसता वायफ आसता एक हजबंडाची, तेन्ना त्या हजबंडान खूब सपोर्ट करपाक जाय आपल्या बायलेक. जशें हांवें लग्ना पयलीं खुबशे क्षेत्रान काम केलें आनी म्हाज्या पेरंट्सान म्हाका सदांच सपोर्ट केला. तशेंच जेन्ना हांवें लग्न केलें, तुमी जर म्हाजे सगळे टायटल पळयात जाल्यार ते आफ्टर मॅरेजच हांवें अचीव केल्या. ते मागीर मिसीस इंडिया जावं, मिसीस गोवा पार्टिसिपेट करून तो टायटल जिखलेलो जावं, हांव ते सगळे लग्न जावनूच केलां. तर म्हाका दिसता एक हजबंड जो आसता ताणें आपल्या वायफाक खूब खूब सपोर्ट करपाक जाय. इतकेंच म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. संवसारांत सांगात म्हाका कोण उलयता जायत सो, कोणें कितें वांकडें केल्यार रोखडें बरोवन काडटात कागद. बोटान दाखोवंक सगले तोयार, सांगात दुसऱ्या पासत कोण मरत. सगले जाणात आमकां लागोन एकल्याच चिंतून वारोयलें रगत. दादल्या आमच्यांनी कोरेंत रावूंक जावचें ना एके वस्तोरी, विसरो नाका तीच वस्तोरी दादल्या पासत काबार कोत्ताची. थोडे दादले वगमान कोतात मातशे वस्तोरी जायत तर पातकीन. जेजून पासून मारिया मागदालिनान बोगशिलेली लोकांचेर आशें. फकत वस्तोरीक बोटान दाखय म्हूण आमकां देवान सांगोंक ना. संवसारांत कोणूच सांगात म्हाका आपणें केन्नाच पातकूच करूंक ना. दादल्यांक विचारता आमकां जेजून सांगलेलें कित्याक पाडूंक जावंक ना. मारिया मागदालीन पातकी जावूनय तिचेर कित्याक फातर मारूंक ना. सोर सांगता दादल्याचें चिंतून चिंतून हांव दुकानी रडटा. पोत्तून पोत्तून असल्यो चुक्यो करिना जावंक पांये पडटा. जायते दादल्यो चुक्यो करतात त्यो हांव थोड्या मुखार हाडटा. आपणाक लिपोवून कित्याक वस्तोरी पातकी म्हूण दाखयतात बोटां. गोंयांत सगळे दादले सोजमता आपण वस्तोरी येवन म्हूण जोय. तरी तो रावन सांगता तें खोट जाल्यार दादल्या मातशें चिंतून पळय. देवान वस्तोरीक दादल्या पासत रोचल्या म्हणून मोगान तिका वेंगय. देवान
दादल्याची केली आवड देखून कोणचे वस्तोरीक पोटान दाखोवचे आदी पयले पळयात चिंतून वस्तोरी दादल्याक ओगमान करिना पूण आपणाचेर घेता सोसून वस्तोरी दादल्याचेर विस्वास दवरता दादलो आपलो सांगाती म्हूण सांगात देवान चूक केली जाल्यार दादल्याक सांगाती वस्तोरी रचून सांगात देवान चूक केली जाल्यार